कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. आम्ही पळयतात वर्सान सरकार कितें काडटा तें आमचे लोकांचे विरोधी जाता. कितें चोयलां आमी आतां स्मार्ट मिटर म्हणून सांगलां. स्मार्ट मिटरचो प्रपोजल घायलो तेन्ना हांवें सांगलेलें हांव ओपोज करता. कितें ओपोज करता? आतां तूं पळय स्मार्ट मिटर म्हणलो कितें, तूं पयशे भर लायक अ रिचार्ज ऑफ युअर फोन. तूं रिचार्ज करता तशें करून तूं पयलीं भर मागीर तुका टॉक टायम येता. तूं पयलीं भर तुका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय येतले. तुका तूं बंद ना तुका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय ना. ही प्रॉब्लेम जातली लोकांक. आयज लोक इलेक्ट्रिसिटी यूज करतात, बील उपरांत फारीक करतात, थोड पाटी टायम मागतात, थोड पाटी ऑद बील फारीक करतात म्हूण तुमगे लायट कनेक्शन आजून आसता. म्हूण एक पाटी स्मार्ट मिटर स्टार्ट जालो, तुगे बॅलन्स काबार जाली, तुगे लायट तूं घरांत काडकान बसून पडटलें. मेन वाट हाडूंक पडटलें नाजाल्यार दुसरे पेट्रोमॅक्स हाडूंक पडटलें आनी बसून पडटलें. आमी फुडें वचतात, आमी फाटीं वयतात. कित्याक आनी डेली पासून हांवें पळयलां आतां सद्या फाटीं 3-4 दीस फाटीं प्रोटेस्ट केल्ले डेलीवाल्यान सांगपा आमकां स्मार्ट मिटर नाका म्हूण. आनी आमचे गोंयचे लोकांक तूं पळय, आमचे पयशे सिनियर सिटीजनाचे दुर्यादाराचे टायमा धाडनात. तूं टायमार रिलीज करनात तेन्ना हांकां पयशे कितको आसतले बील फारीक करपाचे. ना जाल्यार तूं सांगूं जायना बरें 2 म्हयन्यान पयशे घातले मागीर तूं लायट ऑन कर आनी तूं सगळें चलय तुगे घर. लोकांक त्रास जातले. आनी आमी आतां कितले वर्स जाले आमी हें केलें तें स्मार्ट मिटर म्हणून हाडला. दुसरी डिजिटल मिटर आतां 10 वर्सां आसतले. डिजिटल मिटर आमी एनालॉगसून डिजिटल मिटर केलो आनी आतां थिंगा एक टेंडर जालो, ते पयशे जाले. आतां दुसरो टेंडर जातलो हिंगा. आय डोंट नो वॉट इज गोईंग ऑन. आय डोंट बिलीव दॅट दीस शूड बी डन. लोकांक दुखोवपाक अशें करून करपाचें न्ही. But government has said commercial and 3-phase this thing. सगळे फेजीन येता बाबा, सगळे फेजीन येता. थर्ड पार्टी तुमी पळयात, हांवें एसेंब्लीन काडला की कितले डिफॉल्टर आसात आनी आजून तुमी तांकां इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करतात. डिफॉल्टराक मागीर तुमी OTS दितात. डिफॉल्टराक कसली स्कीम आसता, तुमी पार्ट पेमेंट पासून घेतात म्हूण ते बिझनस चलयतात. तांकां मागीर पयशे ना जाले तूं आनी कितें करतलो? सगळें बंद जातलें. सी इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स इन फेजीस. पयलीं यू वील स्टार्ट विथ इंडस्ट्रियल, देन यू वील डू कमर्शियल एंड देन यू वील कम टू द हावस. कित्याक एक पाटी करपाक सगळे प्रॉब्लेम जाता. सो यू टेक माय वर्ड, दीस इज ओनली इन फेजीस. इलेक्शन जातरी रोकडे तूं पळयतलो ते मागीर घरा बसून मागतलो. So smart meter is not feasible in Goa. Pardon? Smart meter is not feasible. I'm not saying it's not feasible, but the question is the viability for the purpose of the benefit which the individual will get. You understanding? It's not that not feasible. Direct जाल्यार चलतलो, there's not a problem. But question is, लोकांक दूख जातलें. सो हें जातलें. तुमी स्टार्टींग करता आसतना सांगतले हिंगा थिंगा नो प्रॉब्लम. पण थिंगा काबार जातले, फुडें वचनात. आनी ते रिकवरी करपा आसलो ते आमी कोर्टेनी दाखयली आउटस्टँडींग आसा म्हणून. आयज पासून रिकवर केले जाल्यार प्रश्न तेन आन्सर करूंक जाय. कित्याक ते आयले जाल्यार पयशे तुगे अकावंटान आयले जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे करपाचें गरज ना. देर इज थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाव इज दॅट बींग रेग्युलेटेड? देर इज लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाव इज दॅट बींग रेग्युलेटेड? एंड फायनली these unpaid bills, not just हांवें इंचाल्लेले अबाव 1 lakh. बारीक मनशाचे इंचालना. अबाव 1 lakh मुगे क्वेश्चन चोय सामको. अबाव 1 lakh हांवें इंचाल्ले आनी इतले दाखयले कोर्टेनी पासून दाखयले म्हाका. So these things are matters which the government in administration has to take it a little more seriously. Make sure they recover those people first and don't inconvenience the poor man.